जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो खाशा आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून. चेस्ल लोबो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को शावेर फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, ग्रेगरी लुईस आनी फामील, बिहायंड NSD, रॉबर्ट फाल्कांव आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा बाग्योत मातियास ह्या दोन दुताचो किरीत उगडास करून ताची परब समोर उमता. आज आमी किरीत भाशेन बाग्योंत मातियासाक ताणें जेसूक किरीत अणभवलो आपल्या जिवितान. रोख साक्षी कसो मेलो. ताणें आपल्या जिविता वरवीं जेसूक साक्षी दिली ते भाशेन ह्या फुडें तुमकां हांव म्हजे इश्ट म्हणटलो म्हूण जेजू भासायता ते भाशेन आमी ताचे इश्ट कशी ह्या संवसारान ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक ह्या मिसान खोतखोत्यान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बडो अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक सोमया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमया काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतांव. आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या तोरवैभव पासत आमी तुका वाखाणटांव. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता. सोमया देवा देवाची शेडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. बाग्योंत मातियेसाक दोन दुतांच्या सोम्यांत घेवंक तुजे उगडीत जाणवायेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या आपोण्याक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी स्वर्गांत तुज्या विंचलोल्यांच्या सोम्यांत आमकां घे. आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणांच्या सासणांक. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी बाबा भयणीक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो आसलो. ताणें म्हणलें, बाबा भयणीनो,
जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदें फुडें सांगून दवरलोलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळून येवंक जाय आसलीं. आमचे मोदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुणयारपणान ताकाय वांटो मेळ्ळलो आसतनाय तरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्त्रोंताच्या पुस्तकाचेर अशें बरयलोलें आसा, तांचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं नये. ह्या भायर अशेंय बरयलोलें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून सुम्या जेजू आमचे मोदें भोंवतालो तेदना मुणगे जुवांव स्नान दितालो तेदनातान जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यान जे आमचे सांगाती आसले सगल्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो गोवाय जावंक आमी विंचून काडूंक जाय. तांणी दोगांचीं नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे, आड नांवान प्रमाणीक, आनी मातियेस. आनी ताणें अशें मागणें केलें, सुम्या सगल्यांचीं काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोडती घाल्यो आनी सोर्त मातियेसाक पडली आनी ताका 11 धर्मदुतांच्या जोम्यांत भितर काडलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जातलो. आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सगलीं बरोबर म्हणुया. आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओचीत जावं. आमचो जाबाब. आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेंती तान ओस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओचीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर, मोळबा वयर ताची मोहिमा. आमचो जाबाब. आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तान ओडो घालून तो पळेता. स्वर्गार आनी प्रितुमेचेर नदर मारता. आमचो जाबाब. आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. कालत्यांक तो धुळींतले उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें ताका बसयता. आमचो जाबाब. आपले पोरजेच्या कुंवरा मोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोगदात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या
मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळ्ळ्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसा, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्या. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नोकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या मोगान रावात. बाबा भयणीनो, आयचे पयलें वाचप 2 दुतांच्या इतिहासांतलें आमी वाचलां. जुदसान जेजूक नाकारलो, ताणें घात घेतलो आनी आपल्याचोच ताणें प्राण घेतलो. आपलो जीव प्राण घेतलो तेन्ना ताणें एकदां सुद्दां देवाची काकूट आपल्याक फावो जातली अशें चिंतूंक ना जायत. उगडीक आपुणूच आपले भितर रोडलो, आपले भितर ताका किकोनपण किरकोळपण भोगलें आनी आपल्यान कितें केलें हो गुन्यांव मानून घेवचे सुवातेर घडयेक आपूण एकसूरपणान उरलो आनी आपलो जीव ताणें घेतलो. आयचे हे 2 दुतांचे इतिहासांत आमी आयकता, जुदासाचो जागो 12 2 दूत आसले, म्हणटच तो भरून काडूंक जाय आसलो. आनी जुजे बारसबास म्हणटात तो आनी मातियस ह्या 2 जाणांक वेचून काडले आनी तांचे मदें सर्ती घातल्यो तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे मातियसाचें नांव आयलें आनी ताका तांणी वेचून काडलो. 12 देवदूतां मदें तो सुवात घेतलो जुदासाची, तो मातियस वो. हाचे दिसाक ताची परब आमी समरुमता आनी जेजू आमकां म्हणटा, तुमी म्हजे इश्ट, म्हज्या मोगांत रावात, कित्याक जें कितें हांवें बापा कडचें घेतलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात आनी तुमी म्हज्या मोगान रावात. बाबा भयणीनो, जेजूच्या मोगान रावप म्हणल्यार आमी सगळे आमच्या जिवितांत येता तितलें पयस करप. जावं सीन एंड डिसेप्शन आमी पातोक आनी आमकां सगल्यो हेर वंदावण्यो ज्यो जेजूस आशिल्ल्यो पयस दवरतात त्यो आमी पयस रावंक ओदी गरजेचें. आनी आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडये आमकां अवघड लागता. घडयेक आमी एकामेकाचें व्हडपण घेवंक, एकामेकाचो मान घेवंक, एकामेकाचें बरेंपण घेवंक वी गो टू एनी एक्सटेंट. जायते फावटी आमी घडयेक ह्याच वस्तूंनी इतलीं रोमता की आमकांच ह्या संवसारांत मान, व्हडवीक आनी सगलें नांव आमकां गरज. जायते फावटी दुसरो म्हाका दुखयता तेन्ना घडयेक हांव जायते फावटी अपमान कसो मानून घेता. दुसरो म्हाका बरें सांगता तेन्ना घडयेक हांव तें बरेंपण घेना. दुसरो घडयेक म्हाका वाट दाखयता तेन्ना ही वाट हांव मानून घेना. आनी जेजू म्हणटा, सगलें जितलें हांवें ह्या संवसारांत केलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. आनी काय बरें म्हणटा, कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस आनी व्हडलो मोग ना. आनी हांवें तुमचे पासत म्हजो जीव करचिला.
खुर्सार दुनियांत विस्तारून म्हजो जीव दिला. काय बरी, हांव फॉर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. आनी जेजू आमकां कितें फॉर्मायता? म्हज्या मोगान रावात, एकामेकाचो मोग करात. हो मोग करूंक जायते फावटी आमकां अवघड येता. जायते फावटी अवघडो येता तेन्ना हो मोग आमी विसरता. विंगास घेवंक, दुसऱ्यांक खाला घालूंक, दुसऱ्यांचें नांव इबाडूंक, दुसऱ्यांच्यो खबरो करूंक, दुसऱ्यांक फालां मारप, हें आमच्या जिवितांत घडटा. मातयेसाक आपल्या जिवितांत जेजू पासत जी आज्ञा दिली ती आपल्या जिवितांत केली. जेजून म्हणलें, जो म्हजे पासत ह्या संवसारांत सगलें नाकारता, म्हजो पाटलाव करता आनी आपलो जीव सुद्दां खर्चिता, तो खरो म्हजो इश्ट. आनी हेंच ताणें आपल्या जिवितांत केलें. आज आमी तांबडें आंगवस्त्र घातलां दाखोवंक की तो रोग साक्षी कसो मेलो. जेजू पासत रोग साक्षी मरून आपल्या जिवितांत ताणें गोवाय दिली. जायत्यो सोयीक आमकां आसात. जेजू खातीर जिवंक, जेजू खातीर दुसऱ्यो वस्तू आमकां वंदावण्यो ओडटात तेन्ना नाकारूंक, आमचे जिविताचे शिकवणे प्रमाणे खरे इश्ट कशे आमी दाखोड करूं. आमकां कृपा मागतना सगल्या वायटांतलें आमचें जिवीत निवारूंक, आमकां वंदावण्यो ओडटात तेन्ना आमी त्यो सोडून दिवंक, आमच्या जिवितांत दुखोड येता, आमच्या जिवितांत वायट येता, आमच्या जिवितांत सगळे अत्याचार येता तेन्ना तें सोंसून आमी जायते फावटी गोबाय कशे दुसऱ्यांक जावंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आनी आज आमी उद्गाराक म्हणल्यान हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. तोखता तसलीं फळां आमी दर दिसाक आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. बापा सूर देण्याच्या दातारा भाग्यवंत मातयेस तुज्या धर्मदुतांचे पोरबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दोयेन मानून घे आनी बाबार्थान तीर रावूंक उतरां आनी देखीन आमच्या भोंवतणच्या लोकांक तुजे सोडवणीचे संदेशकार जावंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर काडी आनी सुताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगल्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादी तीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान
निरोन तरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गीच्या दरबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवें येतात. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया तुझ्या कुसानी. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो 14वो आमचो पाप साहेब, फिलिप नेरी आमचो बिस्प साहेब, सिमांव आमचो आदारी बिस्प आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय रासूच चलयताय सासणांच्या सासणांक.
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोकले आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बो काकलुचार बापा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी बागयोंत मातयेसाचे विणवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भर.
आनी जेजूक खरेपणी वळखतात तसलीं ताची साक्षीदारां आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्याचें आनी आमचे साक्षीपणाचें सुबांपीक आमकां मेळूं आनी सुर्गी तुज्या भाग्यवंतां बरोबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आज सांजे केरीत भाशेन पवित्र बुधवार म्हणटकूच जीं कोण फायनान्स सर्विसीस जावं तीं बँकर्स, अकावंटंट्स, बिजनेस, स्टॉक मार्केट सगळीं जीं वावुरतात आनी हेरांय दुसरीं आमी केरीत आमी ह्या पवित्र संस्काराच्या ह्या आयच्या दिसाचे भेटोवणेंत आमी वांटो घेवया आनी आमी ह्या सगळ्या भावा भयणां खातीर आनी आमचे खातीर मागुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेदांचे मागणें सगळीं बरोबर. शाश्वत आदाराचे माई हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माई चुचुरे कोर मोशे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचाली. आसऱ्या आनी बरवंशा पातकेंच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुज्या आत्माका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताची काकुतीन अविस्वास तुजे ताय. कात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सालवसांज. कोर्टांत जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागुना जायत म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तोता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई निर्मिनाका हांवें सांडूक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराची माई सगळीं बरोबर. नमान मरी भाग्यन तिमरे देवाची माई मा बापयां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मनाची. शाश्वत आदाराची माई नमान मरी भाग्यन तिमरे देवाची माई मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. शाश्वत आदाराची माई नमान मरी कृपेन भाग्यवंती मरी आदादी सांग सांपडलेल्या मजत कर ओस्कोत काडसांची माग पोजे पासून जा शराती देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कर. पावको तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो सासणाचो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिनी. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता.
आनी मागता हांव तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पाव सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं सो जियेताय आनी रासवो चलयताय सासणाच्या ससनांक थोडो वेळ उगी रावन जी कोण पिडेंत आसात आपल्या खातीर मागूंक लायला तांचो आमी गुडास करुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोमिया मोचे मागणे आयक सोमी आसूं तुमचे सोबे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवंत आदारान भाग्यूं सदांच आंकवार मोरीची ती निवारूंक ह्या काळाचे कोंतींतले आनी बगूंक पाव सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट टाकूंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या ससनांक शाश्वत आदारच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची तुमचे वयर दिवान सदां काल तोगूं. बोमोकार माय आमचे ताय तूं राव गोसा कांता सदांच तूं पाव बोमोकार माय